कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. एप्रिल मे जाता पळय तेन्ना हॅचिंग जाता एप्रिल मे तेन्ना चान्सीस चड आसता स्पॉइल जावपाची गरमी चड वाडटा. ओके. सो ताका लागून चान्सीस टील मार्च पर्यंत. आणि ही खंयच्या म्हयन्यान येता घालपाक? पयलीं ऑक्टोबर टील मार्च आसलेले, ऑक्टोबर टील मार्च जाले. आतां जसो जसो क्लायमेट चेंज जाला आतां हे 3 वर्सां डिसेंबर टील एप्रील जाता. म्हणजे सगळे चेंजीस जाला. सो एक विचारूंक सोदता की कितें सांगूंक सोदता तुमी की आमी पळयलां की खूब टर्टल जे आसा हे आमकां इंजर्ड मेवलेले आसात, प्लास्टीक खातात, मरण पावतात, जायाक शिरकातात, पोल्युशन वाडलेलें आसा, रस्त्यार ऑयल दर्यान येता. ह्या हेचेर कितें मॅसेज दिवंक सोदता तुमी? एक्चुली आमच्या लोकांचें चुकता कशें आमी कितें करता, प्लास्टीक आमी काडटा आनी डायरेक्ट दर्यान उडयता नाजाल्यार रिवरीन उडयता. ती डायरेक्ट दर्यान उडयता म्हणजे सीन उडयता डायरेक्ट आनी ते टर्टल आसता ते जेली फीश खातात. सो तांकां खबर आसा प्लास्टीक आनी जेली फीश जाल्यार ते जेली फीश प्लास्टीक खातात ते डायजेस्ट जायना आनी ते आमकां रेनी सिजन जेन्ना मेल्लेले मेळटा. प्लस सम तुमकां खबर आसतलें फातरांनी ते गोस्ट नेट ते स्लिपर तेंचे आसता तेका आमी रावता आनी तेतून उरता आनी तेतूनय डेड जाता. स्लिपर कट सुद्दां जाता आनी तो वयर येता. जेन्ना रेनी सिजनान आमकां खूब पावलेले पावसान खूब पावलेले आहा तांकां मागीर आमी आमचे थंयसर हें आहा ऑफीस आहा मुरचे ते आमचे व्हडले बकेट्स लांब आमचे तेतून आमी पाणी भरता आनी तेतून तेका दवरता. डॉक्टर ट्रिटमेंट दिता आनी ताका आमी फिडींग करता. आनी मागीर एक जेन्ना सी आहा ती रफ आसता आमी तांकां रिलीज करना आमी ते सोडना. जेन्ना नॉर्मल जाता पळय तेन्ना आमी तांकां सोडटा. सो ते वयता आनी 3 पांयां म्हणटा आमी 3 पांय आसता ते सुद्दां नॅस्टिंगेक येता. ह्या वर्सा मोरचे 2 येयल्या म्हणजे नॅस्टिंग सुद्दां केल्या आनी गेल्या त्या 3 पांयाची आसता. 3 पांयाची म्हणजे ते फ्लिपर कट जाल्लो आसा तेंचो इंजर्ड जावन कट जाल्लो आसता. ओके. पूण ती सर्वायव जाता आनी ती नॅस्टिंग करपाक बिचार येता.